आर्मिल्डो डायस आयच्या ह्या कार्यावळीन तुका मागीर म्हाका येवकार दिता आसतनाच ही संगीताची सांज जी जाल्या तातूंतली तुजी खुशालकाय कितें? म्हजी खुशालकाय म्हणल्यार फादरान आमच्या जायते युथांक तशेंच आमच्या भुरग्यांक एकठांय हाडून ल्हानसो कार्यक्रम घडोवन हाडला आनी तातूंत आमी जायते कोंकणी शिकल्या. आमी तरणाटी कशे भोव थोडी कोंकणी आमी जाणा. आमी चडशे इंग्लिशूच उलयता. एकामेका लागीं भासाभास बी करता आसतना आमी इंग्लिशूच उलयता. तर फादरान आमकां ही कोंकणी कार्यावळ घालून ताणें आमकां भरपूर शिकयलां कितली कोंकणी आमकां म्हत्वाची आनी काय बरें दिसता आमी कोंकणी सगळे एकामेका कडेन कोंकणी उलयतात. अशें आमी फादराक गूड मॉर्निंग गूड इवनिंग करून वेलकम करताले. पूण फादरान आमकां शिकयलां केन्ना ताचे लागीं उलयता तेन्ना देव बरी सांज दिवं, देव बरी सकाळ दिवं अशें करून ताका ग्रीट करून आमी जायती आमची कोंकणी सुदारल्या. हय, ह्या खिणांत हांवूय खुशाल जालो कारण तुमच्या लागच्यान ही बरी उतरां आनीक आयच्या गोंयच्या तरणाट्यांक हो एक बरो संदेश. मायकल, आयच्या मणकामती कार्यावळीन तुका मागीर म्हाका येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळीक एक संगीताची सांज जी घडोवन हाडल्या हातूंत तुजो मोठो वांटो आसा. म्हणटोच ही कार्यावळ कशी कितें ही येवजण जी आसा ती कशी कितें फळादीक जाली? पळय, फाटल्या 20 वर्सां कशें हांव कोंकणीचो वावर करता. जावं तियात्र करून कलानिकेतन पोंगडा वाटेन, जावं मांदो करून स्वादिकनाथ पोंगडा वाटेन आमी राज पावंड्यार करताले. पूण आमच्या गांवांत गांवच्यांचो असो कितें प्रोग्राम जाल्लो म्हाका उगडास ना. आतां जुनाचे 1 तारखेर आमचें बाग उजवाडलें. फादर आवे मारियाच्या रुपान आमकां एक कोंकणी बोक्त फावो जालो आनी जेन्ना हांव ताका येवकार दिवंक ताच्या रुमांत गेलो ताणें म्हाका एक सरळ सांगलो आनी तेणें म्हटलें, मायकल, आमी गांवची कला वयर काडूंक जाय. जी कला काबार जाल्या ती आमी काडूंक जाय. आनी ताणें अशें म्हाका सांगलें, आमी फकत कितें ओकाजां जाल्यार आमी भायले तियात्र हाडटा, भायले वस्तू हाडटा, पूण आमच्या गांवांत इतली कला आसा ती आमी मुखार वचना. सो जुनाचे 1 तारखेर ताणें बींग घातलेलें आनी मागीर अशेंच 2 आयतारांक अशें मेळोन आमी चिंतलें 15 ऑगस्टाक अशें कितें करया म्हणून. आनी पयलीं आमी दुसरे भाशेन करूंक चिंताले, एक म्युजिकल शोज करूंक चिंताले, पूण आदली कांतरां आनी नवी कांतरां अशी हाचो मिस्तूर करून. पूण मागीर जशी आमकां रिस्पॉन्स मेळलो आमी म्हटलें आमी सगळीं बरी आनी नवी कांतरांच घालया. देवा कृपेन थोडी गोडलोली कांतरां आसली म्हजे लागीं, ती कांतरां भायर हाडली, थोडी भोव दुसऱ्यांनी घडोवन हाडल्या. सो आमी मुखार सरल्या. मुखेल म्हणटा ते हातून गांवचो प्रोग्राम म्हूण आमी एक कांयचे काय असो घेवन मुखार येवंक ना. हातून फाटल्यान 1.5 ते 2 म्हयन्याचो वावर आसा. बरी तयारी करून बरो खान मारून ही कार्यावळ मुखार व्हेल्या. हय हय, आनीक जे भाशेन जें बीं घातलेलें ताका कोमरी फुटोवन ताची वाट जावंक लागल्या. म्हणटच ह्या फुडें अश्योच कार्यावळी ह्या फिरगोर्जींतल्यान मुखार येतल्यो. फादराच्या मोना प्रमाणे जायतेंच कितें आमी येवजिल्लेलें आसा. ह्या फावटी ताणें परत कलानिकेतन पंगड आतां ह्या फावटी तियात्र स्पर्धेक वेतले गांवच्या लोकांक घेवन. त्या उपरांत चिल्ड्रन्स तियात्र फेस्टिवलान आमी भुरग्यांचो तियात्र घालतले. त्या उपरांत 22 तारखेर नोव्हेंबराचे सेंट सिसिलियाज फिस्ट संगीतकारांचो जावं एक्टरांची पात्रण सायबीण. सो ह्या दिसा निमतान सगळ्या गांवच्या कलाकारांक जावं मुजगांक जावं एक्टरांक जावं नाचप्यांक सगळ्यांक वांगडा घेवन आमी एक व्हडलोसो कार्यक्रम करपाक थारायला. देवान सांगला कुर्शिया कांताक एकामेकाक पाव. पूण कोणाक कितें वायसा हितूर दुस्मान म्हणटलो बरें जाल्लें फाव. मनीसपण सोडून मनीस जियेता काळजाक पोटात जाप. संवसारान मनशाक वालोर ना, जायत्यांनी दुडवाक पयलो दिला मान. वेळ मेवता तेन्ना मनशाक बरें कर तुज्या जिवितांत. मेड्या दुडवांनी घर तुजें भरताय, वेळ नाका घरांत तुज्या युतुफान. लोकांच्या शिराक मागून घेनाकाय सेवा कर मोखान. जोमन,
तुका आनीक मिस्त्री थॉमस तुकाय आयच्या माणकामती कार्यावळींत येवकार दिता आसतनाच जुमन ह्या तियात्रांत ही जी कार्यावळ आसा हातूंत तूं कितें वाजयता? हांव गिटार वाजयता, रिदम गिटार वाजयता. आनी तुका आनीक कोणें सांगात दिला? आमगे बँड आहा, आमगे मिस्त्री सर आहा, सर थॉमस आहा आनी आमगे बँड मेंबर्स आहाय. आनी आमगे इस्कुलांतली आमगे टिचर फेलिसिया ती आमगे टिचर आम जायता हेल्प करता. तूं खरेंच उमेदीन बोल्ला. हय. मिस्त्री तुजे विचार हे कार्यावळी वती? मुगे विचार म्हणजे भुरगे पळय आहाय पळय मुखार चले ते सगळे बरे आहाय, मुगे भाशेन बरे आहाय आनी बरे कांतार करता आनी आमगे वाजोवपी आहाय ते देखून बरे. आनी ताका लागून हांवें पयसूल म्युजिशियन आसले हाडे कित्याक आमकां तेंगे सारकें बरें करपा जाय म्हूण. आनी जी तुमी तयारी केल्या, जी रिहर्सल तुमी केल्या, हय एकदम बरें बरें जाल्या. हय बरें. हय बरें. म्हज्या बरोबर ह्याच कार्यावळींतले ह्याच गांवचे आनीक एक भुरगें म्हटल्यार एन.सी. गोसाल्वीस आसा. एन.सी. आयच्या कार्यावळींत तुका मागीर मोगाचो येवकार दिता आसतनाच ताच्या आंगांत जायते तरेची कला आसा. जायत्या कॉम्पिटिशनांनी तें वांटेकार जाला, जायतीं इनामांय ताणें घेतल्यात, कांयच परवा ना. पूण व्हडल्यांतलें व्हड इनाम म्हटल्यार आयज तो आमच्या बरोबर आसा. आयचे कार्यावळीचेर तूं कितें सांगूंक सोदता? ही कार्यावळ आमच्या गांवांत आयज हे पाटी पयलेच फावटी केल्या. खूब खुशालकाय भोगता. येदी व्हडली स्टेज केन्नाक मेळोंक ना, मेळलेली पूण सिंगिंगाक वा एक्टिंगाक ही कला आसा म्हूण म्हजे भितर म्हाका खबर नासली. सो फादरान आपली उर्बा दाखयली आनी आमकांय बी उर्बे बरीच करून ताणें आमकां ताचो आदार दिवन आमकां ही आयज कला आमची लोकां मदें लोकां मुखार दवरपाक ताणें आपलो आदार दिलो. पळय म्हणटच हातूंत तूं फकत एक्टिंगूच करता काय कांताराय म्हणटा? हांव आमची एक प्ले आसा नाटकुलें, तातूंत हांव मामीचो रोल करता आनी डुएट म्हणटा स मायकला वांगडा. पळय आनीक म्हाका दिसता तुवें त्या कांताराच्यो 4 वडी आमच्या ऑडियन्सांचेर. बरें. कांताराचें नांव गांवची कला. आमच्या गांवांत जायती कला आसा पूण आमी भायली प्रोफेशनल कला हाडून आमची गांवची कला लिपोवन दवरतात. पयलीच लायन म्हणून हांव केला, पयल्यो 2 लायन्यो. फाटल्या वर्सांनी गांवांत खुशालकाय दिसो, गांवच्या एका एका वाड्यान एक एक तियात्र आसो, जाणटे भुरगे उमेदीन तियात्र नाचो, तांकां गांवची पळोवन आपल्या तोंडार केडयतालीं हांसो. गोंयच्या गांवांनी नदर मारल्यार कोंकणी तियात्राचो हिशोब केल्यार 2000 वयर वर्साक तियात्र जाताले. बरोवंक जाणा तर तो तियात्र काडून, नको जाल्यार दुसरो मिस्त्री हाडून तो तियात्र करूंक सगळो तेंको दिताले. खरेंच आमच्या ऑडियन्सांक खूब आवडटलें. म्हजे बरोबर ह्या तियात्रांतले थोडे कलाकार आसात. एनरीच आयच्या कार्यावळींत तुका येवकार. ह्या तियात्रांत तूं कितें करता? कांतार म्हणटा. तूं कसलें कांतार म्हणटा? कांतार. तुका कांताराचो उगडास आसा? हय. 2 लायनी म्हणटलो म्हूण. सोगोट म्हणटा तिका सोकूंक जायना काय, सगळीं आमी संवसारान चलमता तिचे ताय, खरेंच ती जावन आसा आमकां सगळ्यांक सुखाची बाय. ती दुसरी आनी कोणूच न्हय, तीच ती आमची मोगाची माय. ती दुसरी आनी कोणूच न्हय, तीच ती आमची मोगाची माय. पळय हो जावन आसा एक फामाद जो कलाकार पास्क्वाल रॉड्रिगीस हाचो पूत. हांवें तुमकां आदीं सांगूंक ना पूण हे भाशेचे जायते ल्हान माणकुले भुरगे ह्या तियात्रांत भाग घेतात आनी आपली कला लोकां मुखार दवरतात.
लेरन ही जी संगीताची सांज आसा हातून तुजो कितलो वांटो आसा? हांव एक नाटक आसा तातूंत भाग घेता. त्या भायर 2 कांताराय म्हणटा, एक क्वात्र आनी डुएट. आनीक हे म्हणटा आसतना तुजी उमेद तुजी उर्बा उमेद आनी उर्बा वाडत आसा. ते एक्टींग म्हणजे म्हज्या रोगतानूच आसा. म्हजो डॅडी एक बरो तियात्रिस्ट आनी ताचे वरवीं हांव ह्या तियात्र वो एक्टींग करूंक फुडें सरता आनी उमेदीन करता. कार्यावळ सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट तुका येवकार दिता. तें म्हटल्यार आतां जी हांवें भोंवडी मारल्या तातूंतल्यान जे कलाकार ह्या कार्यावळींतल्यान न्हेसतात जावं ही कला लोकां मुखार वेता ताचे आमी थोडे खीण लोकांक दाखयल्यात, तांचे अनुभव आमी आयकल्यात. म्हणटच तुज्या वावराक खेरीतपणी हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतनाच आमचे जे ऑडियन्स आसात तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? आमच्या ऑडियन्साक हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां, कोंकणी पालकाचो मोग तांच्या आंगांत भितर सदचो आनी हो मोग तांच्या कोरण्यांतल्यान म्हणल्यार जे प्रॅक्टिसीस जाता तेन्ना तांच्या भुरग्यांक जायतो उशीर पासून रावचें पडटा. आनी हे फावटी आमकां जायत्या आवय बापायनी हो सहकार दिला. असलोच सहकार जर भुरग्यांक मेळत जाल्यार आनी तांकां आमच्यांनी बरे भशेन तयार करून ह्या माचयेर तांकां परजळूंक आमच्यांनी आदार दिवंक जातलो. आवय बापायनी आमकां सहकार दिवचो म्हण आमी मागता. फादर तुज्या विचारांक काळजांतान देव बरें करूं. हेच भाशेन आयज होच संदेश घेवन आमी जरी तर मुखार गेले जाल्यार आमच्या गांवांनी तरणाट्यांक एकठांय करून आदले परी नवे तियात्र ह्या तरणाट्यांक घेवन पालकाचेर हाडूं येता. हातूंतल्यान जी गांवची समुदाय जी अस्कोत जाल्या ती घट जावं येता. आयची ही कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां आनीक सगल्यांक तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आदेवस.